आणि आता खबरो विस्तारान मुखेलमंत्री ह्या नात्यान म्हादयचो प्रश्न म्हाजे खातीर गंभीर आसा. म्हादयच्या प्रश्नार कसलीच तडजोड आमी करचे ना. म्हादय हांवें स्वता लागींच्यान पळयल्या. जांकां म्हादय खबर ना ते लोक आतां उठून आरोप करपाक लागल्यात. म्हादय म्हजे खातीर म्हजी आवय आसा म्हूण मुखेलमंत्री सावंत उलयल्यात. आरडीएक्स खातीर आल्तीनच्यान गौतम शिरोडकार. चिंता करू नका, कारण आम्ही तितको विषय म्हाज्या खातीर सिरियस आसा मुख्यमंत्री म्हणून. हांवें कालूय सांगलां की ह्या विशयाचेर खंयसरूच आमी मात सुद्दां कॉम्प्रोमायज करचे ना म्हणून. जर दुसऱ्यांनी म्हाका म्हादयचेर सांगपाची गरज ना. म्हादयच्या हांव विशयान आतां ना. काही लोकांक म्हादयचें स्वप्न आतां पडलां आसतलें. हांव आमदार आनी आमदार जावच्या पयलीं सुद्दां म्हादय म्हाका खबर आसा. म्हादयचें उगम स्थान हांवें पळयलां. म्हादयचें उदक कितलें डायवर्ट केलां हें पळयलां. म्हादय भवन हांवें पळयलां. जेंकां म्हादय खबरूच ना पळय न्हू रे, ते ह्या विशयाचेर उलोवंक शकतात आनी म्हाजें रेजिग्नेशन विचारूंक शकतात. ताच्या पयलीं म्हादय खातीर कितें करपाचें तें पयलीं पासून हांव त्या आंदोलनान आसा म्हणून सांगलें. म्हादय म्हाज्या खातीर तितकी खूब म्हत्वाची आसा. हांवें जें म्हटलां पळय म्हाज्या ट्विटान की म्हाका म्हादय ही आई पेक्षाय चड आसा. हांव परतूय रिपीट करतां आनी म्हादयच्या बाबतींत हांव तितकोच सिरियस आसा. तांणी अशें म्हटलां की सगळ्यांनी रिजायन करपाचें. रिजायन करून म्हादयचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. सो तुमकां कितें दिसता? ताका दिसता कितें खबर, आपूण सत्य भायर म्हणून रिजायन जावचो दिसता आसतलो.